आज तुम्ही पळयलें आसतलें की आमी सगळे जाण मेळून जो इलेक्ट्रिसिटीची बिलां जी ह्या म्हयन्यान पूर्ण गोंयच्या जनतेक इतली वाडोवन येयल्ली आनी जेन्ना आमी आज चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक प्रश्न विचारपाक गेले खंय तरी तेंचे जे आन्सर आसले ते खूब डळमळीत आसले. आज एक गरीब मनशाक तो डिफॉल्टर म्हणून उपरी दिता आनी सगळे आज आसतना म्हाका दिसता आज आमच्या बरोबर सगळे जाण हांगा आयले आनी एक उलयता उलयता विषय असो पावलो की हांगा तेजे कडेन आमच्या प्रश्नाची उत्तर ना. आज तेणे तेजे कडेन आमी आमचे मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी जशें आमकां तुमी थंय आसल्या सगळ्या आमच्या मदीं उपस्थित थंय तेंच्यांनी सांगलां की गव्हर्नमेंटाक हे आमी फुडें व्हरतले म्हणून. हांव गव्हर्नमेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता तेंचे ते 4-5 सध्या इव्हेंट चालू आहा ते इव्हेंट बंद करचे आनी जे आमच्या लोकांचेर तेंच्यांनी जे एक्सटॉर्शन करपाचो प्रयत्न केला ह्या बिलाच्या माध्यमांतून तो बेगोबेग बंद करचो. फाल्यां बिल भरपाची लास्ट तारीख आसा. आमी सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन आवाहन करता की कोणेच बिलां भरची न्ही आनी जर तेंची लायट कट करीत जाल्यार तेंच्या बरोबर आमी उबे आसतले. आनी ह्यान फुडें मागता की आमच्या बरोबर अमित पाल्येकर आसा तेणें हांगा संबोधीत करचें. तुम्ही वयर आसतना तुम्ही सगळ्यांनी पळयले आज हे जे पेज आंदोलन जाला म्हाका दिसता अंजुनचे जे लोक आसा तांच्या हातल्यान हे जे पेज आंदोलन जालां आनी पेजेक लायला म्हणून आमी जे कोंकणीन म्हण म्हणटा पळय त्या सरकारान ज्या तरेन गोंयकारांक पेजेक लायल्या ताजो सिंबॉलीक हो प्रोटेस्ट. आतां आमी बिलां पयलीं आमी कितलीशींच बिलां पयलीं एक पर्टिक्युलर बील जे आमी घेवन हांगा आयिल्ले त्या बिलाचे ताजे नॉर्मल बील येता 900 रुपया ताका ह्या म्हयन्याक बील आयला 4,800 रुपया 4,900 रुपया विच इज 5 टायम्स मोर दॅन वॉट इज रेग्युलर बिल इज. आनी ताजें एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की ही इज युजींग मोर इलेक्ट्रिसिटी दॅन इज सँक्शन लोड आनी त्या खातीर तो डिफॉल्टर म्हणून ताका ते पिनल चार्जीस हेज बीन पुट अँड ही हॅज टू पे इट म्हणून. आतां गोंयांत म्हाका दिसता अशे कितलेशेच गोंयकार आसा जांकां हे चार्जीस लागले आसतले कारण गोंयांत जी बिलां आसा जी लोकांक पयली पासून एक 20-25-30 वर्सांची कनेक्शन आहा ताका खबरूच ना की सँक्शन लोड वाडोवन घेवंक जाय आसलो कित्याक सरकारान सेन्सिटायज करूंक जाय आसलें. सरकारान एक खंय ना खंय तरी फेल जाला आनी फेल जाल्या उपरांत हे जे बर्डन आसा तो सडनली गरीब जनतेचेर घातला. ज्या मनशाक ताणें डिफॉल्टर म्हणलो तो केन्नाच एरियर जावना ताणें आपले बील प्रामाणीकपणे भरला पूण ह्या फावट ताची कॅपॅसिटी ना ते 5 टायम्स चड आयिल्ले बील. सो आमी मागणी केल्या तो जे म्हणटा की आपली कॅपॅसिटी ना म्हणून की ही जी बिलां आयल्या ही जी बिलां जी धाडल्या 5 टायम्स मोर करून ती बिलां तांणी रिबेट दिवची आनी लोकांक सेन्सिटायज करचे की हे लोड वाडोवपाक जाय आनी लोड वाडयल्या उपरांतूच मागीर ही पेनल चार्जीस एप्लाय करचे ही आमी सरकारा कडेन मागणी करता. ताजे कडेन मागणी केल्या पूण तो म्हणटा आपली कॅपॅसिटी ना बट ही सेट आमी हे रिप्रेझेंटेशन सरकारा कडेन धाडटले. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हांचे कडेन आमी मागणी करता की तांणी इमिजिएटली हे इश्यू घेवचो लोकांक ही रिबेट दिवची आनी एक 3-4 म्हयन्याचो टायम दिवचो वाडोवन दिवपाक. आमकां ही म्हायती मेळ्ळ्या की जे कोणी एप्लिकेशन फायलूय केला हाय करपाक तांकांय पिनल चार्जीस आयल्या वेन द फॅक्ट इज ऑस्टेरिटी मेजर जाले सोंपले व्हडली कॅवलकेट वचपाक लागली 2 दीस 2 गाडयो घेवन भोवले आतां 6 गाडयो घेवन भोवता हे दिसता. हे बंद केल्यार हे पयशांची रिबेट दिवपाक जातली. There are various things. There is jumping cable scam. There are various scams which have happened. There are cables which are non-functional. हे सगळे लॉस सरकार बेर करता. जाल्यार गव्हर्नमेंटाच्यान पॉवर लॉस रिकव्हरी जी 150 कोटीची ती जर सरकार बेर करता जाल्यार सामान्य मनशाचे 5,000 पिनल चार्जीस सरकार बेर कित्याक करपाक शकना हो प्रश्न आसा. जशें गजानन सांगले जशें मोगेंबन सांगले जशें अंजुनच्या लोकांनी सांगले की ही जी बिलां जी आयल्या ती फॉर इग्नरन्स ऑफ द फॅक्ट हे करूंक जाय आशिल्लें म्हणून. आतां 50 वर्सां तो बिल भरता ताका खबरूच नासलें आनी आमकांय खबर नासली ही गजाल. सो आमी सरकारा कडेन मागणी करता की हे इमिजिएटली ह्या विशयाचेर तांणी सोल्युशन काडचें. आमच्या लोकांक बिलां येवपाक चालू जाली लायटीची बिलां येवपाक चालू जाली लोक पॅनीक जाले. जे लोक 700 रुपया फारीक करताले तांकां 4,000 कोणाक 5,000ची बिलां येवपाक लागली. सो आमी जेन्ना फायंड आउट करपाक ट्राय केली कोणाक जेईक मेळ्ळो तांकां फोन केले तांकां विचारले बाबा कितें चल्लें म्हणून कोणा कडेन आन्सर येनासलें. सो आतां विशय कसो आसलो ज्या मनशाक 1,000 रुपया फारीक करपाची कॅपॅसिटी आहा तेणी डायरेक्ट 5,000 फारीक करपाक जावं पडचें ना. कित्याक आतां तुमकां खबर आहा भुरग्यांची एकेडमीक इयर चालू जाल्ल्या भुरग्यांच्या बुकाचे लायट हेजे इस्कोलाचे खर्च चालू आसा. सो लोक पॅनीक जावंक लागले लोक आमचे खुबशे जाण गेले. सो आमी विचार केलो की अंजुनचे गांवकार म्हणून एक येवन मेळटले चीफ इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर आहा ताका येवन मेळटले आनी ताका विचारतलो बाबा कितें चल्लां तुमी गोंयकारा कडल्यान एक्सटॉर्शन करता काय गोंयकारांक मार उडोवंक सोदता काय गोंयकारांक पेजेक लावंक सोदता रे. ताका लागून आयज आमी पेज घेवन येयल्या. पयलीं पेज जेवचे म्हणजे तांकां विचारलें बाबा कित्याक लागून तुमी हे
बिलां वाडोवन दिला ते कितें म्हणटा तुम्ही कधी जो लोड आहा तुमचो इलेक्ट्रिसिटी लोड आहा त्याच्या सुबेज वापरता म्हणून तुमकां पेनल्टी फारीक करची पडटा आणि ती पेनल्टी 5 ते 6 पटीने फारीक करची पडटा तुम्ही आमकां सांगूंकूच ना की बाबा तुम्ही सुबेज वापरता म्हणून सो तुम्ही पहिले ऍक्च्युली लोकांक अवेअर करूंक जाय बाबा ही पेनल्टी तुमकां फुडें पे करची पडटली सपोज तुम्ही बिल सारखे प्रॉपर फारीक करना आणि प्रॉपर तुमचो लोड आहा तो करेक्ट करना जाल्यार सो आतां आमचें इतकें तांकां सांगपाचें आसलें सरकाराक बाबा तुमकां जर पेनल्टी घालूंक जाय जाल्यार पयलीं अवेअर करा फाल्यां तुम्ही व्हरून म्हाका फाशीक लायशात आनी मनशान ती हांवें खंय तरी खून केला सो बेसिकली ही तशी स्टोरी जाल्ली आहा सो आमी एक मेमोरंडम तांकां दिला आनी आमचो एक रिक्वेस्ट आहा लोकांक अवेअर करात कितें तुमची फॉल्ट आहा ती आनी त्या फॉल्टी प्रमाणे एक 3 महिने दियात ती आमकां फॉल्ट आहा पळय ती सारकी करपाक आनी जे पळय बील आहा पेनल्टायज बील आहा पळय तुमी धाडला ते रिवॉर्ड बॅक कर सॉरी रोल बॅक करा म्हणून म्हाका दिसता सरकार खंय तरी लोकांचेर एक स्मार्ट मिटर घेवंक जाय म्हणून फोर्स करता का म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकाराक आपल्या चेड्याक आनी चेडवाक खंय तरी इलेक्शनाक बसूंक जाय पियोड शिरोडा फोंड्या अशें चिंतता आय डोंट नो हे पयशे व्हरोन सरकार खंय घालूंक सोदता ते आतां गोंयचे जनतेन आयज खंय तरी दोळे उगडूंक जाय कित्याक हो विशय जो आहा हो अंजुना गांवा पुरतो मर्यादीत ना जावन कोण ह्या घरी येयल्ले आहा तितक्या पुरतीच मर्यादीत ना आमी हो विशय हांगर हाडपाक फुडें सरलेले हो राजकीय विशयूय ना सो आमी हांगर पॉलिटिसायजूय करपाक येवंक ना सो फक्त गोंयचे जनतेचे दोळे उगडपाक लागून आयज आमी हांगर येयल्ले तुम्ही जर आयज उगी रावात नाल्यार हेच्या फुडें सरकार हो कितें नाकाल्ले हाडून तुमच्या गळ्यांत घालतलो आनी तुमचे कडेन चार्ज करून घेतलो म्हणून सो गोंयची जनतेक प्लीज दोळे उगडा खंय लाचार जावं नाकाय आयज बहुजन समाजाक सरकारान लाचार केल्लो आहा त्यांचो व्यवसाय त्यांच्यो जमनी खाल्लेल्यो आहा आनी खंय तरी एनवलपान 1000-1500 दिवन तेच्या सारको लाचार जाल्लो आहा सो आयज बहुजन समाजान वर सरपाचो एक ध्येय धरपाचो दोळे उगडपाचे आपले आनी आपल्या हक्काक लागून आवाज उठोवंक जाय जर तुम्ही आयज लाचार जगल्यात नाल्यार 27 हो सरकार येतलो आनी आयज आमी पेज जेता फाल्यां पेजेकूय बादेशार आसतले फाल्यां निवळ पिवचो पडटलो म्हणजे आमी इकॉनॉमिकली ग्रो जायना आयज आमी खंय तरी सकयल वयता आमी 90 पावले अशें म्हाका जरी दिसलें कित्याक आमी घरा कडेन तोराचो आनी पेज जेताले म्हाका दिसता 70-60 पावले पेज आनी पेजीचो निवळूय घेवंक बादेशार उरतले सो गोंयकारांनी दोळे उगडा गोळ्या दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू गायज तुम्ही आयज दोळे उगडचे ना आयज बहुजन समाज दोळे उगडचे ना तुम्ही लाचार जायत वयतल्यात फुडली पिढी ही सक्षम उरची ना फुडली पिढी एक लाचारीन जगचे पडटले सो तुमकां उपकार करून एक मागता आमी फुडें आसात नासात म्हाका आतां 44 वर्सां फुडें जगले ना जगले आमकां खबर ना बट गोंयची फुडली पिढी ही लाचारी मुक्त येवंक जाय म्हणून आयज हो सगळी लढाई आहा हे खंयचें राजकारण करपाक आनी इलेक्शन बसपाक लागून आयज आमी हांगा येवंक ना आयज येयला फक्त गोंयचे जनतेचे दोळे उगडपाक सपोज गोंयची जनता जर दोळे धापून अशें रावात जाल्यार गोंयच्या जनतेचेर हाडून एक कसले कितें मारतले संकट हाडटले लोकांक लाचार करतले लोकांक भिकेक लायतले थँक्यू फाटल्या वाटेन ते आपुणूच मान्य केलं नाही ताणें मिस्टेक म्हणून ती ही बिलां आसा पळय आतां तो एक्सप्लेन करता म्हाका कितें घालता हांवें ताका क्वेश्चन केल्लो ही जी रेट आसा फाटल्यान स्लॅब मारलेली आसा पळय यू ऑल कॅन सी स्लॅब मारलेली आसा 0 to 100 युनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1.95 कितें बरयल्लें आसा तो कितें म्हणटा ही जी पेंटींग केला पळय ती ओल्ड पेंटींग सो आनी हांगासर तेंच्यांनी कितें केलां तुमी पळोवंक शकतात हांगासर 100 बरयल्ला हांगासर तेंच्यांनी 50 मारून युनिट बरयला सो वेळ आतां 51 सो ते तेंचे सकल हाडले तेंचे कितें कॅल्क्युलेशन केलां कोणाक दिवं खबर ना म्हाका तेंच्यांनी एक्सप्लेनेशन दिता म्हणून सांगलें तेंय दिवंक ना सो ताका आमी रिक्वेस्ट केला की एटलीस्ट एक डिस्क्लेमर तरी मार जे कितें फुडली सायड ते पेंट करतात फाटली सायड तेंचेर पेंट ऑलरेडी ऑर्डर केला म्हणटा नो प्रॉब्लम बट एटलीस्ट डिस्क्लेमर तरी मारा ते फाटल्या रेटी चेंज जाला वो कितें तुमचें कितें आसा तें कशें कळटलें आमकां सो दॅट इज द इश्यू पावर कॅपॅसिटी आमकां म्हणटा कंज्युमरान करूंक जाय एडजस्ट हे डिपार्टमेंटान करूंक जाय एडजस्ट सगळी डेटा तांचे कडेन आहा कोण कंज्युमर कितले कंज्यूम करता ते डेटा तांचे कडेन आहा गव्हर्मेंट कडेन आहा एज पर द कन्झम्पशन यू डिपार्टमेंट शूड एडजस्ट नो instead of penalizing the consumer, the government should adjust the consumption and data. Government only recovers that's a good जाल्यार कितलेशे issues solve जाता. They are trying to save paperwork. They are trying to save paper. And also the consumption data should be adjusted by the department, not by the consumer. 100%. Because the data is with them. They are in the custody of the data. commercial consumer have 127 Electricity department is in doldrums. Question is electricity is necessity. आज तू लायटीशिवाय रावूंक शकना 60 वर्सांच्यान ताचो मिटर आसा तो डिफॉल्टर न्ही ताका डिफॉल्टर म्हणप इज फर्स्ट ऑफ ऑल रॉंग देर आर दॅट मीन्स देन ऑल ऑफ गोवा इज डिफॉल्टर कारण कोणाकूच खबर नासलें तुका खबर आसलें की तुवें मिटर वाडून तुका खबर आसा तुका लोड सँक्शन कितलो तुमच्या भितरल्यान खबर आहा कोणान कितलो लोड तुमी वापरता कितलो तुमी करूंक जाय आसलो
खबर ना आमच्या सारख्या लोकांक जाल्यार एक सामान्य मनशाक कशें खबर आसतलें. दॅट इज अ क्वेश्चन वी आर आस्किंग. सेन्सिटायज करूंक जाय आसलें. 6 म्हयने सांगपाचें जालें सरकारान, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें की बाबा हें अशें करत जाल्यार तुमकां आमी 5 times 10 times पिनलायज करतले म्हणून. दॅट हॅज नॉट बीन डन एंड आय एम सडनली सेंडिंग बिल्स. सिंपल लॉजिक करता. 15,000 पगार, एव्हरेज गोंयकाराचो पगार आज 15,000 20,000 आसा. ताका जर म्हयन्याक 5,000 बील आयले जाल्यार क्वार्टर ऑफ हिज सॅलरी इज गॉन इन बील. हाव इज ही गोइंग टू सर्वायव्ह? अमित म्हाका सांग पळय, स्टिफन आयकपाक सोदना, सीए आयकपाक सोदना तुमचो विशय. सो तो कितें म्हणटा, पेंडींग तुमचे हें आसा तें बील भरूंकूच जाय. Right. सो आतां कितें नेक्स्ट कितें बील भरतले, कितें करतले? आमी हे जे आज रिप्रेझेंटेशन दिला ते चीफ मिनिस्टराक आणि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टराकय दितले आणि तांकां सांगतले की ही रिबेट दिवची म्हणून लोकांक आमी आवाहन करता की तुमची कॅपिटल बील भरनाका. ते इट इज फॉल्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. बील भरले ना जाल्यार तांकां एरियस लागतले. सो मागीर कितें? सरकार जर इतलेंय करपाक शकना जाल्यार मांडवीन उडी मारा मरे. यो हांगा मांडवीन उडी मारा. इतले करपाक शकना 4 इव्हेंट कमी कर. कसली फेस्टिवलाची 20-20 कोटी 15 कोटी 40% कटान करता पळय. इट्स आतां पब्लीक जाला मरे की 40% कट म्हणून हाजेर. तो 40% कट जे खाता रिबेट तीच रिबेट लोकांक दिया मरे. सिंपल. आणि 4 इव्हेंट कमी कर. जावचेना म्हटलं त्याने एक लेटर करा म्हटलं. लेटर आम्ही करून दिले ऑलरेडी. पीपल विल नॉट बी एबल टू. अरे ताची कॅपॅसिटी ना रे 5,000 भरपाची. एक तर लोकांनी कोणी भरून दिवचे पडटले ते बील. त्याचे पैसे ना इतले पैसे 5,000 भरपाक. पैसे आसले जाल्यार हांगा वचून आसलो तो आनी लोकांकडे वचून आसलो. हे शॉक दिले लोकांक. इलेक्ट्रिसिटी पयली म्हणजे आमी भायर सरता हांगा लायट नासता आनी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लोकांक बिलांचे शॉक दिले सरकारान. सरकार जर इतली एम्पथी आनी लोकांची बद्दल इतली एम्पथी आसा जाल्यार दे कॅन बेर दीस कॉस्ट अँड सेन्सिटायज पीपल. एक 3 महिने दिले म्हणून कितें जातले? गोंयकारांचे जर एक 5,000 लोकांचे भरले जाल्यार ते 20-25 लाख जातले. विच इज नॉट इवन 10% ऑफ एन इव्हेंट दॅट दे डू एव्हरी डे. खंय ते हांगा फेस्टिवल ती फेस्टिवल करता. बंद करा मरे. पास ऑन दॅट बेनिफीट टू पीपल. आणि आमचे गोंयकारूय ते इव्हेंटाक 2 दीस वचून खुश जाता. तांकांय कळपाक जाय की घरा वचून इलेक्ट्रिसिटी बील चॅक करा म्हणून. वॉट इज द स्टेटस ऑफ युअर बिल. गोंयकारांकडे मागता पयलीं म्हणजे आपापले बिल चॅक करा. वी डोंट नो. समारोन ऑटो पे. आता म्हाका वचून घरा कडेन म्हजे बिल चॅक करचें पडटलें की इट हॅज गॉन हायर ऑर नॉट. ऑटो पेचेर आसा. दिस इज द स्टेट. आमच्या सारख्या मनशांकूय जर हे कळना जाल्यार हे जे सामान्य लोक आसता ते कशें काडले. बिल इज सो कॉम्प्लिकेटेड. ते बिल एक्सप्लेनेशन दॅट ही गेव. म्हाका 2दा शिकल्या उपरांत एक्झाम आन्सर करूंक मेळटली अशें ताणें एक्सप्लेनेशन दिलां. यू कांट अंडरस्टँड वॉट इज द स्टेटस. बिसायड दॅट 30 days बिलिंग सायकल आहा ती ते सारखी करना. खंय 20 दीस आसता, खंय 40 days आसता. दे आर सेइंग प्रो रेटा बेजीस चार्ज करता म्हणून. पण हाऊ डू पीपल अंडरस्टँड? तुम्ही नियरली 15% ऑफ युअर बिल इज बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. पब्लिक लाइटिंग ड्युटी आणि कसले चार्जेस. सो एव्हरीथिंग इज बींग रिकॉर्ड. बट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर दॅट इज बींग डन बाय द गव्हर्नमेंट. हू इज गोइंग टू रिकवर फ्रॉम इट? वाय गव्हर्नमेंट शुड नॉट, गव्हर्नमेंट मिनिस्टर शुड पे लेसर चार्जेस फॉर द बिल और नो चार्जेस. सगळ्या डिपार्टमेंटाकूय चार्ज कर. वाय शुड वी बेअर दॅट कॉस्ट? आर दे एक्टिंग लायक गव्हर्नमेंट सर्वंट? दे आर नॉट. दिस इज अ क्वेश्चन आय थिंक गव्हर्नमेंट नीड्स टू कन्सिडर. ही फायल इतली तो म्हणटा ऑनलाईन केल्यार जाता म्हणून. बट आय हॅव कम अक्रॉस सम पीपल हू जस्ट कॉल मी ऑल्सो मेसेज मी अँड सेड आम्ही अप्लाय करून कितलो तेंपूच जाला म्हणून पूण आमकांय पेनल चार्जीस जावन बील आयला म्हणून. सो हूज फॉल्ट इट इज फॉर नॉट प्रोसेसिंग. दॅट इज द प्रॉब्लम. इज तो पैसे फुकट करतलो का? यू हॅव टू पे हिम फॉर डुईंग दॅट जॉब नो. सो हू इज गोइंग टू बेअर दिस कॉस्ट? सो गव्हर्नमेंट शुड हॅव डन समथिंग टू सेन्सिटायज. आम्ही ती मागणी केल्या. लेट्स होप बेटर सेन्स प्रिवेल्स विथ दिस गव्हर्नमेंट अँड दे डू समथिंग इमिजिएटली. रिक्वेस्ट करू शकता तुमची मातशी बिलां आसा पळय ती रेक्टिफाय करा. हे कॅल्क्युलेशन आहा पळय ते एक नॉट एक्सप्लेनेबल. ना आमकां एक्सप्लेन करूंक ना आमकां सांगूंक ना. कम्पेर्ड टू दीस फाटल्यान जे बरयला म्हणटा पळय ते देमसेल्फ आर सेइंग दीस इज ओल्ड. सो न्यू कितें ते आमकां बेगीन दिवचे आणि हे मातशें एक्सप्लेन करचे. सो गोंयच्या जनतेक प्लीज टेक नोट ऑफ दीस. थँक्यू. तुम्ही जेन्ना घरा पावता आणि तुमच्या मिटरा कडेन नजर मारतात आणि बिल लायिल्लें आसता कांयच कलकलपाक लागता काय ना? मजा लागता. कितलें बिल येतलें तें सांगून नजो. कित्याक तूं नॉर्मली वापरता तितलेंच वापरता. तुजें बिल किद्याय कितें येता. इज दीस नॉट अ फॅक्ट? म्हजें जाल्यार तें बिल काडपाक सुद्दां भंय दिसता. आणि हे नाटक आता फाटले कितलीशीच वर्सां चल्ल्या की हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा इट इज युझिंग दीस डिपार्टमेंट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द कॉमन मॅन. 500 वर्सां पयलीं ताणें कितें म्हळें ते ओल्ड एनालॉग मीटर आशिल्ले ते स्लो चलता म्हणून आमी डिजिटल घालता म्हणून. झाले डिजिटल तातूंतल्यान बिलां वाडपाक लागली. आमी सोंसली. वी थॉट इट वॉज जेन्युइन.
आता कळटा की हे कितें तरी पेनल्टी लावंक लागल्या. दॅट पेनल्टी इज बिकॉज ऑफ सम सँक्शन लोडाच्या पेक्षा एक्सीड जाले म्हणून. आता सँक्शन लोड कोणाक कितें खबर आशिल्लो केन्ना आमी चिंतूकूच नाशिल्ले. सांगल्या शिवाय लोकांक बिलांचेर दुप्पट आनी तिप्पट रेटीन पेनल्टी लावन आतां बील वाडोवपाक लागल्या. आनी हे बील पे करूंकूच जाय म्हणटा, नाजाल्यार डिस्कनेक्ट करतले म्हणटा. आनी हाच्या फुडें स्मार्ट मिटराचो आमचो प्लॅन आसा हो. सो दीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज नथींग बट बिकम एन एक्स्टॉर्शन डिपार्टमेंट. आणि आज अशी तांची दादागिरी चल्ल्या की ते म्हणटा बील दिले हे बेगीन भरात, विदीन 2 सायकल्स तुमचे डिस्कनेक्ट जातले म्हणून. हांवें म्हज्या स्वताचे एक्सपिरियन्स सांगता. म्हजे दुसरें बील येवपाच्या पयलींच ह्या पयलींच्या बेसिसाचेरूच म्हजे डिस्कनेक्ट करपाक आयिल्ले. आनी हांवें ताका विचारलें म्हजें दुसरें बील येवंक ना मरे, तुवें कशें धाडलें. ना चीफ इंजिनियरान धाडला म्हणून लिस्ट करता खंयचे खंयचे डिस्कनेक्ट करपाक. म्हणजे ते म्हाकाच टार्गेट करताले काय कितें तें हांव नकळो. पूण हो सीई जो आसा पळय न्ही, ही हॅज बिकम चीफ एक्स्टॉर्शन इंजिनियर. फक्त एक्स्टॉर्शन करपाचें चल्लां हांगा. आनी आमी हाचो निशेध करता. तुम्ही मुद्दाम चिंतात, आज पेट्रोलाचे रेट वाडल्या, गॅसाचो रेट वाडत चल्ला. आनी अशा परिस्थितीन वेन अनएम्प्लॉयमेंट इज द हायेस्ट, लोकांचे इन्कम सारखे ना, अशा परिस्थितीन तुम्ही लायटीच्या बिलाच्या थ्रू सामान्य मनशाक तुम्ही एक्स्टॉर्शन करतात. देर इज अ बेटर वे टू डू दिस. तुम्ही पळयला की बाकीच्या सरकारान जसे दिल्लीक आनी पंजाबाक आसा, देर दे आर गिव्हिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी. वाय? एक सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवंक शकता आणि एक सरकार इलेक्ट्रिसिटीच्या नावाचे टेररिझम करता. हे कितें चल्लां? सो वी कंडेम दिस. आणि आम्ही या सरकाराकडे डिमांड करता की हे बेगीनच्या बेगीन बंद करात. कॉमन मॅन शुड नॉट सफर. सी लास्टाक भारतीय जनता पार्टीचे म्हळ्यार सामान्य मनशाक ताचे रगत चोखून खावपाचें हे फक्त हे षडयंत्र. डेफिनेटली हो जो मिनिस्टर आसा हो एक्सपिरियन्स आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट. जशें एकदा बीजेपीच्या सीएमानूच म्हणिल्ले, ही हॅज बीन गिवन ऑल लुक्रेटिव्ह पोर्टफोलियोज. तुमकां याद आसतली लुक्रेटिव्ह पोर्टफोलियोज म्हळ्यार तो खंयचोय पोर्टफोलियो लुक्रेटिव्ह करपाक सामको माहीर आसा. त्या खातीर जशें सांगलें, पयलीं डिजिटल मिटर घाले, मागीर आतां पेनल्टी लायता, फुडें स्मार्ट मिटर, ताच्या मागीर हे आमचे डिस्ट्रिब्युशन काडून अडानीक दितले. सो दिस इज ऑल दॅट दिस बीजेपी गव्हर्नमेंट इज डुइंग. He is not being appointed by government, he is appointed by central. सुधीर ढवळीकर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल. हांवें पळोवना ताणें कितें म्हणा तो, पूण तो आपल्याक युनियन मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ताचेर कितें तरी रिएक्शन दिवचें. इट इज अ शेम ऑन द चीफ मिनिस्टर दॅट हिज ओन मिनिस्टर इज सेइंग दॅट ही इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल. ही सायडीक आनी कसलो तरी इंजिनियर आशिल्लो म्हणपाक लागलो वी आर व्हेरी प्रोएक्टिव्ह म्हणपाक लागलो. वी आर व्हेरी प्रोएक्टिव्ह विथ आर डिसिजन. आणि वेन द इश्यू केम तेन्ना ताका बिल्स दाखयले. ते बिल्स आर फुडें एक रेट आनी फाटीं एक रेट. फाटली रेट आसा म्हणजे पेपराची जी प्रिंट केल्ली आसा रेट इट्स डिफरंट कम्पेर्ड टू द मेन बिल. तेन्ना ताका विचारलें बाबा हे कशें दोनूय डिफर जाता मरे. ना हो आदलो स्टॉक आमी सोंपयता म्हणपाक लागले. एक फकाणां जाल्ली आसा. तशें आतां सगळ्या गोंयकारांक मागता ह्या फाटी एकवट रावात. ह्या फाटी ह्या सरकाराक तुम्ही चिंतून तुमकां खबर आसा खंय त्रास केल्ले सगळ्या लोकांक, सगळ्या सामान्य लोकांक त्रास केल्ले आसा. त्याच मागता लोकांक ह्या फाटी तुम्ही हेंका दारा भायर घेवं नाका. हे फक्त चोरूंक बसल्या. सगळे व्यवसाय दर, बिझनेस दर, लोकांचे जॉब्स दर सगळे हे चोरूंक फुटल्या. आनी आतां इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमातून कॉमन मॅनाक चोरूंक सोदता. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता, हे जे लोक दाखयता पळय तशें न्हू, सांबाळून राव हेंच्या कडल्यान. आयज आमी हांगा मेमोरंडम दिला ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गोवन्स. सगळ्या गोंयकारांच्या हितूनच्यान आमी एक मेमोरंडम दिल्लो आहा की तुम्ही पळय लोकांक अवेअर करनासतना जी पेनल्टी चार्जीस घातल्या 4-5 पटीन सुबेज ती रोल बॅक करपाची आनी लोकांक अवेअर करपाची आनी कित्याक तुमचो तो लोड कितें आहा तो वाडोवन घेवपाचो म्हणून. हो सरकार तुमकां खबर आहा कसो कितें तो आयकतलो ना आयकतलो आमकां खबर ना. तरी एक गोंयकारांक चेतावणी आहा, तुम्ही तुमचो लोड चेक करात. तुम्ही डिपार्टमेंटान वचात आनी तो लोड पळय कितें आहा तो तुमचो तो वाडोवन घेवंक जाय घेयात. नाल्यार हो सरकार एव्हरी मंथ तुमकां पेनल्टी तुमकां 4-5 पटींनी घालतलो. सो प्लीज गोंयकारांनी बी अवेअर ऑफ दीस. तुमचो कितें लोड आहा पळय तो मातसो प्लीज वाडोवन घेयात. ऑनलायन चेक करून वाडोवंक मेळटा म्हणटा तो, ना डिपार्टमेंटान वचून वाडोवन घेयात. नाल्यार हो सरकार तुमकां परत परत पेनल्टी घालून चेपयतलो. आनी आयज आमी ह्यो गोंयची लोकांचे दोळे उगडपाक जो एक प्रोटेस्ट केल्लो तेका आयज मिडियान, गोंयची मिडिया भरपूर सपोर्ट केला. हेच्या पयलींच्यान आदींच्यान आमकां तुमी सपोर्ट करीत आहात. हेच्या फुडें तुमी करतले आमकां खबर आहा. थँक्यू व्हेरी मच गोंयचे जितके प्रसार माध्यमांक.